हांव आसा मेर्शे सर्कलाचेर जाल्यार मेर्शे सर्कलाचेर तुमी हांगा पळोवंक शकतात हे जे सर्कल आसा ते कितले डेंजर जाल्ले आसा आनी आयज सकाळीं हांगा एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा कालापूरच्यान जे सर्वीस रोडान एक बायक येताली ती दुसरी सायडीक वचपाक लागून वयताली आनी तशीच हायवे वयल्यान एक कार येताली दोगांची डेथ जाली आनी एक जो गाडी बायक चलोवपी आसा तो खंय तरी जखमी जालो आनी जखमी जावन ताका बांबोळे हॉस्पिटलान आतां शिफ्ट केल्लो आसा जाल्यार मेन म्हटल्यार हे जे मेर्शे सर्कल आसा ते सर्कल कितले डेंजर जाल्ले आसा ते तुम्ही पळोवंक शकतात हांगासली जी ट्रॅफिक जी सिग्नल घातलेली ती हरशी म्हणून कन्फ्युजींग आशिल्ली पूण आतां फाटले 15 दीस जाले ही जी सिग्नल आसात ती बंद पडलेली आसात आनी ही सिग्नलां बंद पडलेल्या कारणान हांगा जे ट्रॅफिक मॅस जाता म्हटल्यार हांगा एक्सिडेंट जावपाचे खूप चान्सीस आसात हांगा विज्युअल तुम्ही पळोवंक शकतात की सगळे चारय सायडीच्यान गाडयो वचपाक भितर आपले लायनीन वचपाक सोदतात पूण एक्सिडेंट जावपाचे चान्सीस खूप अशे आसात आनी मेन म्हटल्यार हांगा हे जंक्शन आसा ते सद्याक आउट ऑफ कंट्रोल अशें जाल्ले आसा आनी हे जे जंक्शन आसा ते जंक्शन ही जी सिग्नल आसात ती बेगीनची बेगीन घालची अशी हांगा लोकांची मागणी आसा आनी हांगा जे पुलीस आसात ते पुलीस सद्याक परवरी वचपाक जो ट्रॅफिकान परवरी वचपाक जे हेवी व्हेकल्स असतात तांकां आडोवपाक म्हणून असतात पूण ते बाबडे खंय ना खंय अशी चड गर्दी शिबीन जाता आनी ट्रॅफिकान प्रॉब्लेम जाता जाल्यार हांगा इंटरफियर जातात आनी ट्रॅफिक सॉर्ट आउट करतात पूण हे जे जंक्शन आसा ते जंक्शनाचेर ऑथॉरिटीन बेगीनची बेगीन लक्ष दिवचें आनी हांगा जे एक्सिडेंट फ्युचरान जे जावपाचे आसात जाल्यार ते बेगीनची बेगीन हांगासल्यान हे जंक्शन क्लियर करून हांगा सिग्नल सगळे बरी करून हे जे एक्सिडेंट बी जावपाचे आसा जाल्यार ते टाळचे। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकार मेर्शेसून।